क्रिस्ततें मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, मागण्या विशीं 3 संगतींनी वा 3 वाचपांनी म्हणल्यार बरी आमी आयकलें. पयल्या वाचपांत किर्तनांत तशेंच सुवार्तेंत तिनूय कडेन मागण्या विशीं उल्लेख केल्लो आसा. पयल्या सुवातेर एस्तेराचे मागणे आमी आयकले. त्या उपरांत किर्तनांत हांवें तुका उलो मारले वेळार तुवें म्हाका खाण दिलें म्हणून आमी उद्गारलें. आनी त्या उपरांत जेजून मागा, सोदा, बडया हें आयकतना थोड्या फाटी आमकां इल्लेशें काले म्हणटात हे सत न्हय म्हणल्या बरी भोगता न्ही गे. मागल्ल्याक मेळटा म्हणून जेजू सांगता. आमी मागलें सगळें आमकां मेळ्ळां गी. सोदतल्याक मेळटा म्हणून सोमी सांगता. आमी सोदले कडेन हर एक पटी सोदतना आमकां फोव जालां गी. वा हर एक कडेन आमी बडयतना आमच्या पासत उक्तें जालां गी. म्हणजे कोणा कडेन म्हणी आमी कुमोक मागोवंक गेले हांव तांचें दार बडयलें, तांणी आमकां स्पंदन केलां गी. तर जेजू कितें फोटी मारता गे. आज जेजू फोटी मारता गी. आयचें पयलें वाचप आमी एस्तेराच्या पुस्तकांतलें आमी पळयलें. एस्तेरा विशीं थोडी जाणवाय आमी जोडया. एस्तेर एक जुदेव चली. पर्शियांत बंदडे उपरांत जेन्ना पर्शियांत लोक थोडो पर्शियांत उरलो आनी तांचे पैकी मोर्देकाय म्हणजे एस्तेराचो पोस्को बापूय. मोर्देकाय ताचो कजीन भावी जाता, पूण तो पोस्को बापूय जावन आसलो एस्तेराचो. ती दोगांय पर्शियांत इतर जुदेवा सांगता ती रावली. आनी पर्शियांत असुरस म्हणलो एकलो राय आसलो आनी वसुती म्हणून ताका एक राणी आसली. त्या राणयेक सांडून आतां ताका नवी एक राणी आपणायचें म्हणून ताका खुशी आसली. कित्याक वस्ती ताजी राणी ताका काळजावन चलनातली. देखून ताज्या प्रांतांत असल्या सर्व स्त्रियांचे कशें हांगा स्त्रियांक ताच्या रावळेराक आपयता आनी तांच्या पैकी एस्तेराक तो राय आसुरस राय ताची राणी जावन विंचता. आनी ह्या वेळार मोर्देकाय जुदेव तो म्हणटा देवान आमच्या जुदेव समुदायाक बरें जावच्या पासूनच ह्या रायाक तुका एक राणी जावन विंचल्या. देखून ताजी राणी जावंक मानून घे म्हणून ताजो मोर्देकाय ताजो पोस्को बापूय ताका सलाह दिता. ती ताजी राणी जाता. आनी आसुरस ह्या रायाक हामान म्हणलो एक अधिकारी आसलो. आनी वो हामान जुदेवांक मस्त कांटाळटलो आनी प्रत्येक रितीन मोर्देकायक. आनी एक पटी राय अशें म्हणटा, अशें एक डिक्री दिता, अशें एक आदेश दिता की सगळ्या लोकांनी ताज्या एक ताणें ताचेच एक मुर्ती केल्ली, त्या मुर्तीक नामान करी जाय म्हणून. पूण हे जुदेव लोक कितें करता ते तांकां आसा एकच देव, त्या पासत त्या एक आनीच्या देवा शिवाय दुसऱ्या कोणाकच मान बगोवंक तकली बगोवंक ते तयार नातले. आनी ह्या पासत हामान म्हणलो तो अधिकारी आनीक चड जळटा आनी सगळे जुदेव समुदायाक नाश करूंक प्रयत्न करता. आनी ह्या वेळी मोर्देकाय एस्तेरा लागीं येता आनी विनंती करता, तूं आतां आमची राणी जावन आसाय. देखून ह्या पर्शियाच्या राया मुखार वचून आमचे पासत विनंती कर म्हणून. आनी त्या वेळी एक नियम आसलें, जर रायान आपणाच्या राणयेक आपोवना तर त्या राणयेन राया मुखार वेचें वा उबें रावचें दस्तूर नातल्ली. फकत रायान आपयल्ल्या वेळार मात्र रायाच्या आस्थानाक तिणें प्रवेश जावंक जाय आसलें. देखून आतां ती एका संदिग्ध परिस्थितींत आसा. तिणें राया मुखार वेचें बरें येना आनी तिच्या समुदायाक सांडचें बरें येना.
आनी त्या वेळार रायाचें काळीज खन वळोवन दी म्हणल्या त्या इराद्यान एस्तेर राणी देवा मुखार प्रार्थना करता आनी ह्या प्रार्थनाचो एक भाग आमी आज आयकलो. आनी जर एस्तेराचो पुस्तक आमी उक्तगन पळयलो तर एस्तेराचें हें मागणें देवान कुडलें आयकलें आनी जशें एस्तेर चिंतली तशें देवान त्या रायाचें काळीज मोवाळयलें आनी एस्तेराक त्या राया मुखार उबें रावंक एक अवकाश देवान करून दिलो. एस्तेराचें मागणें देवान तक्षणाच आयकलें. पूण आमचें मागणें देव तक्षणाच आयकता गी जायते ना म्हणून बगता. पूण हाका जाप आयच्याच आमी वाचल्या त्या शुभवार्तेंत ताच्या दुसऱ्या भागांत आमकां आयकोंक मेळटा. आमी सगळे खोटे पूण आमच्या भुरग्यांक वा आमी मोग करतल्यांक कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार आमी परिशिलन करता तें व्हरोन पळयता आनी आमच्या भुरग्यांक वा आमी मोग करतल्यांक जें कितें बरें आसा तेंच फावो करूंक आमी चिंतता, तेंच दिवंक आमी खुशी व्हरता. तेच प्रमाणे देव आमचे संगी चलता. देखून जेन्ना आमचे मागण्याक देवान स्पंदन करचें बरी भोगना तेन्ना जें कितें आमी मागता तें देवाच्या कुशे प्रमाणे बरें वा वायट म्हणलें व्हरोन पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना मागणें फकत देवा लागीं विचारचें म्हणलो एक अर्थ मात्र न्ही, ताच्या की वर्त्या रितीन मागणें म्हणलें एक संबंद म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. आनी त्याच खातीर आयच्या पुस्तकांत आज आमी वाचल्या त्या सुवार्थेंत जेजू जेन्ना देवाचो उल्लेख करता तेन्ना आमचो सर्गीचो बाप म्हणलें तें उल्लेख करता. देखून पयल्या सुवातेर मागच्या पयलें देवा आनी आमच्या मदें तो एक बाप आमचो बापूय आनी आमी ताची भुरगीं म्हणलें तें स्पश्ट रितीन संबंद आमी रुताक करी जाय आनी त्या संबंदांत आमी अचल रावूंक जाय. देखूनच एस्तेराच्या मागणें आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्परा संपूर्ण रितीन म्हजो परवसो तुजेर, तुजे शिवाय म्हाका कोणूच ना. तिजो परवसो संपूर्ण रितीन देवाचेर तिच्या बापायचेर आसलो. त्या बापा शिवाय तिका दुसरो आसरो ना म्हणलें तें स्पश्ट ती परगट करता. पूण जेन्ना आमी मागता असलो एक संबंद असलो एक बरवसो देवा थंय आमी दवरता की वा आसा की म्हणलें तें स्पश्ट रितीन आमी पयल्या सुवातेर पळोवचें गरजेचें. एस्तेराचो संबंद बरो आसलो आनी त्या पासत देवान ताच्या मागण्याक एस्तेराच्या मागण्याक स्पंदन केलें. आनी एका कुशीन आमी पळयलें तर मातेवाच्या 14व्या अवस्वरांत 28व्या वळींत मॅथ्यू 14:28 थंयसर पेद्रूचे एक मागणें आमी पळयता जेजू मुखार. पेद्रू आनी इतर शीस सरोवरांत पैण करना आसा ते दोणीचेर आनी वारें वादळ चड आसलें. जेजू तांचे सवयन नातलो. फांत्याच्या वेळार जेजू उदकाचेर सोलोन येता. आपोस्तल बी येतात पूण जेजू तांकां धैर्य दिता आनी त्या वेळार पेद्रूचें मागणें जेजू सोम्या तो तुळस जाल्यार म्हाकाय उदकाचेर सोलोन येशें कर, म्हाकाय उदकाचेर सोलोन येशें कर. आनी जेजू म्हणटा ये. पूण ह्या वेळार ह्या मागण्यांत पेद्रूचो आनी जेजूचो संबंद कसो आसलो पळय. हे मागणें करच्या पयलीं जेजू थंय पेद्रूक दृढ भावार्थ आसलो की ना. जेजू समेत ताजो संबंद कसो आसलो, घट आसलो की. पेद्रूचो स्वभाव चंचल स्वभाव. हर एका वेळार ताजो चंचल स्वभाव परगट जाता. जेन्ना सोम्यान तुमी हांव कोण म्हणून म्हणटा आसतना ताणें सट्टगण जाप दिली तूं क्रिस्त.
पूण कुडले जेन्ना जेजून ताच्या कश्टा मरणा विशीं सांगलें ताणें ताची प्लेट गुंडयली. तुका तशें जायना जावं म्हणालो तो. चंचल स्वभाव. आनी हें मागणें करता आसतनाय ताजो स्वभाव तसोच चंचल स्वभाव. जेन्ना सोम्यान ताका ये म्हळें तो चंचल जालो आनी त्या दोणीतावन ताणें पांय भायर जावन चलोवंक सुरू केलें. पूण थोड्या वेळान ताणें सोम्याचेर दवरली ती दिश्ट काडून ताणें बोवारी दिश्ट लायली. त्या सरोवरांत वयर सकयल जाल्ली ती लारां ताणें पळयली. चंचल जालो. ताचे थंय तो अचल भावार्थ नातलो, अचल संबंद नातलो. जेन्ना सोम्यातावन ताणें संबंद तुटयलो तो बुडोवंक लागलो. तशेंच घडटा आमच्याय मागण्यांत. जर मागण्या आमचें जिवीत अचल जावन ना आनी आमच्या जिवितांत देवा सोबे अचल संबंद ना तर आमचें मागणें तशेंच आसता. देखून कशें आमचो संबंद तशें आमचें मागणें. जर आमचें मागणें हर एक पावटी एका फाटल्यान एक इरादो दवरचो, देवा मुखार इरादो दवरचो जाल्यार आमचो आनी देवाचो संबंद कसलो? आमी डिमांड करचें आनी देवान सप्लाय करचें असलो एक व्यवहार असो संबंद. जर आमी संपूर्ण रितीन देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालून चलता तेन्ना आमचो संबंद कसलो? एक बापय आनी एका भुरग्यां परी. एस्तराचोय संबंद तसोच आसलो. देवान अशेंच करी जाय म्हणून तिणें सांगूंक ना, पूण तिच्या मागण्याक परिहार स्पंदन करचें तें हक्क वा स्वातंत्र्य देवाचेर तिणें सोडलो. जेजूचें मागणें पळया गेत्सेमनी म्हळ्यार तें सुम्या देवा तुजी खुशी जाल्यार ही कांस म्हज्या तावन निवार म्हणून देवान मागलें. सुम्यान देवा थंय मागलें पूण सर्वेस्पर देवान तें मागणें आयकलें ना. न्ही सुम्यान ताच्याच पुताचें मागणें ताणें आयकलें ना. कित्याक तें मागणें देवाच्या कुशे प्रमाणे नातलें. पूण मागीर जेजू म्हजी खुशी न्ही मागार तुजी खुशी जावं म्हणलो आनी तें मागणें देवान आयकलें. कुर्सार तावन ताणें आनी एक मागणें केलें. बापा ते कितें करतात तें नेणात तांकां बक्षी दो म्हणलो तो. देवान तें मागणें आयकलें कित्याक तें मागणें देवाच्या कुशा प्रमाणे आसलें आनी ताका देवान तें मागणें आयकलें आनी स्पंदन केल्लें म्हणल्यार साक्ष जावन ताज्या कडवळतावन रगत आनी उदक वळ्ळें. रगत जावन आसा संकेत सोडवणेचो आनी उदक जावन आसा संकेत देवाच्या काकुळतीचो. त्या कुर्सा वयता ताणें केल्लें मागणें देवान आयकलें आनी आमा सुमेस्तांक सोडवण आनी देवाचें बोगसाणें फावो जालें. देखून कसल्या एका मनोभावान कसल्या एका एटिट्यूड दवरून कसलो एक संबंद दवरून आमी मागता म्हणलें तें गरजेचें. आनी सांगत आसले मागणें म्हणलें 3 हंतांनी जेजू आज आमच्या मुखार दवरता. मागा, सोदा, बोडया हे 3 वेगवेगळ्यो संगती न्हय पूण एका उपरांत एक हंत तें. आमी मागता आसतना मागणें मागा तुमकां मेळटलें, मागा तुमी घेतल्यात म्हणून तुमी सांगता. मागचें म्हळ्यार आमी विनवण्यो देवा मुखार दवरचें. पूण देव आमी मागल्या प्रमाणे आमकां फावो करीत गी म्हणलें तें आमकां स्पश्ट रितीन कळीत जावचें कश्टाचें. पूण देव हर एक मागणें आयकता. देव हर एक मागणें आयकता. थोड्या दिसां पयलें फ्रँक वर्सस गॉड म्हणल्यार एका सिरिजांतलें एक ल्हान विडियो मस्त फामाद जातलो आनी तो विडियो हांवें आयकलो. आनी त्या विडियोंत एक पास्टर अशें म्हणटा हांवें देवा लागीं गटाय पासत मागलें पूण देवान म्हाका गट करचे खातीर कश्ट दिले. हांवें देवा लागीं जाणवाये खातीर मागलें पूण देवान म्हाका समस्यो दिल्यो आनी समस्यो परिहार सोदून
हांव जाणवायेन बरलो. देवा कडेन हांवें धैर्य मागलें आनी देवान म्हाका जायतीं पंतावानां दिलीं म्हाका धैर्यादी करच्याक. देवा लागीं हांवें मोग मागलो आनी देवान म्हज्या मुखार जायत्या गरजेवंत लोकांक हाडलें. तांची गरज सुदारसून तांचो मोग हांवें जोडच्याक. देवा लागीं हांवें कुमोक मागली आनी कुमोक मागता आसतना म्हाका जायते अवकाश देवान फावो केले. देवान जें कितें म्हाका जाय म्हणून बगतलें तें म्हाका फावो करूं ना, पूण जें कितें गरज आसा तें सगळें म्हाका देवान फावो केलें. देखून जें देव आमी जें कितें मागता विविध अवकाश दिवन विविध ऑपॉर्च्युनिटीज दिवन आमकां आमचें मागणें तो परिहार आमच्या मागण्याक तो स्पंदन करता. पूण मागल्या उपरांत आमी त्याच हंतार आसता. देवान खंयसर आमकां अवकाश दिला, खंयच्या रितीन आमकां अवकाश दिला तें आमी सोदून वचचें गरजेचें. देखून मागल्या उपरांत सदां म्हणटा खंयसर अवकाश तुमकां फावो जाला तें सोदून वचा आनी सोदून अवकाश मेळ्ळ्या उपरांत नॉक एट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. त्या थंयसर वचून बडया. खंयसर अवकाश मेळ्ळा त्या अवकाशाचें दार तापडा आनी तें दार उक्तें जातलें आनी थंयसर तुज्या मागणेक देवान स्पंदन केलां म्हणल्यार स्पश्ट रितीन तुमकां कळटलें. देखून मोगाळ भाव आनी भयणीनो, जायते पटी आमी पयल्याच हंतार उरता. देखून आमचें मागणें देव आयकना म्हणल्यार बरी आमकां भोगता. आमच्या मागण्याक देव कान दिना म्हणल्यार बरी भोगता. पूण सूख देवा तावन जावंक ना, आमचे तावनूच जाल्या. आमी मागचेरच उरल्या. मागल्या उपरांत देवान खंयसर अवकाश फावो केला म्हणलें सोदून आमी वचून आनी अवकाश मेळ्ळ्या थंय आमी ते अवकाशाचें दार आमी तापडोंक ना. देखून आज सोमी आमकां परत एक पटी आपोवणें दिता. मागा सोदा आनी बडया, पूण देवाचेर संपूर्ण रितीन भरवोसोय दवरा. कित्याक देव सदांच आमच्या मागण्याक कान दिता. जें कितें आमकां जाय आमी आशेता तें आमकां मेळचें ना, पूण जें कितें आमकां गरज आसा तें खंडीत जावन देव फावो करता. तर त्याच देवाचेर आमचो संपूर्ण भरवोसो दवरून जियोंक प्रयत्न करया.